दवल्ले मैदानाचेर जाल्ल्या 14व्या दवल्ले कपात नावेली स्पोर्ट्स क्लबान कुंकळी युनियनाचेर मात केली। ह्या मॅचींत आक्रमक खेळ आनी बेपरवा टॅकल्स खूब दिसून आयले आनी ताका लागून 4 येल्लो कार्ड मेळ्ळे। पळयात, पयलो अर्द गोल नाशिल्ल्या बरोबरीचेर सोंपलो आनी दोनूय पंगडांनी गोल करपाक कश्ट घेतले। पूण 38व्या मिनटान नावेली एससीच्या रोहन परेरा आनी मायरन गोमसाक बेजापसालदारीन केल्ल्या टॅकलाक लागून येल्लो कार्ड मेळ्ळे। जाल्यार कुंकळी युनियनाच्या जॉलिटन फेर्नांडीसाकय ह्याच गुन्यांवाक लागून येल्लो कार्ड मेळ्ळे। कुंकळी युनियनाक बरोबरी करपाची लागींची संद मेळ्ळी तरी नावेली एससीन आपली आघाडी तिगोवन दवरली आनी कश्ट करून 1-0 अशा गुणांनी जैत मेळयलें। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली।